1 महिनो 4 दीस जाले आझाद मैदानार IPHB कर्मचाऱ्यांच्या हक्का खातीरचे झूज चालूच आसा. आमकां फिक्स करात वा कंत्राटी पद्दतीन तरी घेयात, IPHBचे कर्मचारी सरकारा कडेन मागता. कोरोनाच्या काळात दीस रात वावुरले, पूण त्या उपरांत कामावयल्यान काडून उडयले. IPHBचे सुमार 28 कर्मचारी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आंदोलन करतात. आयज त्यांच्या आंदोलनाक 1 महिनो 4 दीस जाले. अजूनय सरकारान तांचे कडेन लक्ष दिल्ले दिसना. आयकात तांचे उतफर्के. 1 महिनो 4 दीस जाले हांगासर. आज आमी IPHB स्टाफ हांगासर आमी स्ट्रायकाचेर आसा. आमच्या मागण्या खातीर आमकां कामाक घेवन एक तरी कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस तर घेवचे आनी फिक्स करचे म्हणून, पूण अजून पर्यंत आमचे कांय अजून दखल घेतली ना. आनी आयज आमकां आमचे जे शैलेश सर आसा पळय ते आमकां एक म्हयनोभर जाला आमकां आमचे विचारपूस करतात ते. तेंच्यांनी लास्ट टायमाक आमकां सुद्दां एक ग्रोसरी शॉप तेंचे टीमीन आनी तेंचे मॅडमीन येवन आमकां हांगासर तेंच्यांनी आमची विचारपूस करून आमकां हे सगळें दिल्लें आसा. आनी आयज आमची ही अशी परिस्थिती जाल्ली आसा की आमकां हांगासर हांगासर येवपाचें सुद्दां आमचें हें ना, आमचे कडेन पयशे ना. आनी आतां पळय लायटीची बिलां आसा हें आतां आमचो सद्या आमकां ते 1 म्हयनो आमी हांगा स्ट्रायकाक आसा, पूण आतां आमकां आनी काय आतां इनकम कांयच ना. तेन्ना आमी आमचे सरकारा कडेन सुद्दां मागता बेगीनतल्या बेगीन आमकां कामाक घेवन आमचे जी फुडली जी हें आसा पळय जे आमचे पोटाचें हें आसा पळय ती तेंच्यांनी भागोवपाची, जेणे करून आमी आमच्या फॅमिलीक सपोर्ट करूंक शकतले. पर कालूय आमकां मातशें न्यूज मेळ्ळो हांगासर कितें तुमचें तें काम हें जातलें म्हणून. जातलें आतां कितें जो पर्यंत आमकां लिगल कांय कितें मेळना, आमकां एक अशें कांय हें मेळना पळय तो पर्यंत आमकां कांयच आदार ना न्हू. हांगासर आमी जर गेले आनी फाल्यां समज जर तें कांयच जावंक ना जाल्यार आमी फुकट गेले न्हू. आयज आमचो सगळ्यांक खबर आहा तुमकां, सगळो लोक आमकां गोंयचे लोक आमकां सगळो लोक असो पळयता की आमी 1 महिनो 4 दीस जाल्लेले आहा की आमी आयज हांगा बसलेले. आयज आमची अशी परिस्थिती आहा की आमची घरांतली फॅमिली पण सुद्दां आमकां आवयच्या घरा सुद्दां फॅमिली पळोवची येता. म्हाजी आवय सुद्दां बरी ना, पूण म्हाका आयज वचपाक सुद्दां चान्स ना. इतको की तिका आतां डॉक्टराक दाखयतलें म्हटल्यार तर म्हाजे कडेन सद्या पयशे ना. सो आतां कितें करूंक न्हू तें म्हाका कांयच कळना. सद्या अशें टेन्शन जाल्लेलें आहा की कितें करपाचें आनी कांयच कळना. आयज म्हजी भुरगीं घरा कडेन आहा तांकां पळोवचें पडटा. आयज म्हणटा तूं मम्मी चल तूं घरा कामाक कितें जाता तें जावं न्ही, तूं चल आमी पळयता पप्पा आमी आसा घरा कडेन, तूं कितेंय कर शिजयलें आमी खाता आनी रावता. काल येयल्लो काल हांवें अनावन्स केल्लें की जशें हेज्या पयलीं तांकां हांवें ग्रोसरीज दिवन सपोर्ट केल्ले तसो परत एकदां येवन हांव सपोर्ट करतलो म्हणून. आनी हेज आय प्रॉमीस आय केम एंड आय डिलिवर्ड माय प्रॉमीस. एक गजाल तुमकां हांव सांगूंक सोदतां. तुमी पळयता फाटलो 1 म्हयनो जालो हे लोक हांगा आसात, तांकां जॉब ना, पेमेंट पडोंक ना. एक गोंयकार दुसऱ्या गोंयकाराक सपोर्ट करपाक सगळ्यांनी म्हणजे म्हाजें अशें मागणें आसा की सगळ्यांनी येवचें फुडें. म्हाजे कडेन कशें जाता तशें हांवें तांकां ग्रोसरीज आयटम आनी तेंच्या भुरग्यां खातीर काही बिस्किटी चॉकलेटी बी अशें आयज तांकां हाडून हांगा प्रोवायड केलां. हांव पॉलिटिशियन न्हू व्हडलें कांय उलोवपाक, म्हाका दिसलें की गोंयकारांनी गोंयकारांक सपोर्ट करचो म्हणून हांव तांकां आयज सपोर्ट करपाक येयला. जाल्यार मिडियान दोतोर प्रमोद सावंताक ह्या उपोशणाचेर घेतिल्ल्या निर्णया विशीं विचारले. त्या वेळार ताणें ह्या प्रश्नाचेर पॉझिटिव्ह निर्णय जाला, पूण फायल खंय तरी आडोन उरल्या अशें सांगलें. आयकात मुख्यमंत्र्याची उतरां. IPHBचे वर्कर अजूनपासून हांगा स्ट्रायकाक बसला. डिसिजन झाला, फायल खंय तरी केला. ओके, डिसिजन कितें जाला सर? सर डिसिजन झाला पॉझिटिव्ह आहे. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया, विलियम रॉड्रिक्स.